म्हजें नांव मधू नागू गांवकार, गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो अध्यक्ष 108. तेन्ना हांगा ही पत्रकार परिशद आपोवपाची पत्रकार परिशद हाजें नांव मधू नागू गांवकार, गोमंतक गोंड मराठा समाज रजिस्ट्रेशन नंबर 108. ह्या हेजो तेच बरोबर म्हणटा हे सगळे म्हणटा म्हाजे कमिटीचे बांदव, कमिटी मेंबर आनी इतर आमचे पदाधिकारी हांगा ही मिटींग आपोवपाची एकूच म्हणटा तो उद्देश म्हणटा कितें आज जो ह्या आमच्या गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो रामा काणकोणकर ह्या हाजेर म्हणटा तो अन्याय जाल्ले कडेन आसा आनी तो सदांच म्हणटा तो आमचे बरोबर म्हणटा तो काम करपी त्या बद्दल हांगा ज्या प्रकरणा लागून भुतानी प्रकरणा लागून ज्या पळय सेक्रेटरी तेजेर फुडें गावडो ह्या शब्दान जातीवाचक शब्द अपशब्द वापरल्या त्या बद्दल म्हणटा तो आमचे कडल्यान ह्या समाजा कडल्यान म्हणटा ते समाज बांधव कडल्यान तेंचो आमी निशेध करता आनी जात तितले म्हणजे ज्या सरकारी भितर जी पळय कंप्लेन दिवपाच्यो इलेक्शन कमिशनाक बरोबर कंप्लेन दिवपाच्यो आतां म्हणजे पती हाडल्यात तुमकां आमी सादर करता हेजें म्हणजे जात तितले बेगिनातली बेगीन तेजेर म्हणजे कारवाय जावची आनी हांगा म्हणटा तो एट्रोसिटी एक्टा प्रमाणे हांगा म्हणटा तो तेजेर म्हणटा तो कारवाय जावन तेंचो हांगा म्हणटा तो ह्या हेजेर म्हणटा ताबडतोब 1-2 दिसां भितर एक्शन जावन एरेस्ट करून तेका हांगा त्या पदा वयलो हाकलून दुसरे कडेन म्हणटा तो घेना आसतना तेका म्हणटा टर्मिनेट करचो असो म्हणटा ह्या समाजा कडल्यान म्हणटा तो वाव जाल्ले कडेन आसा आनी हो म्हणटा आमी म्हणटा निशेध करपा खातीर म्हणटा ही म्हणटा पत्रकार परिशद आपयल्या तेन्ना जाप विचारपा खातीर ते उजेडा हाडपा खातीर म्हणटा समाज बांदवांनी हांगा म्हणटा तो पत्रकार परिशदेक म्हणटा तो आमकां वाव दिवचो आनी हांगा म्हणटा तो आमचो ह्या समाजा खातीर न्याय दिवचो आनी आमकां म्हणटा ते बरी वाट दाखोवची त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. एकूण एक प्रकार जो जाल्लो आसा तो सगळ्या मिडिया पर्यंत पावलो आसा. तेच बरोबर सगळ्या मिडियांनी तो बरे पद्दतीन एड्रेस केलो आसा, हितून कांयच दुबाव ना. विशय आशिल्लो रामा काणकोणकर हेजेर जो अन्याय जाला म्हणजे जो तेजेर जातीवाचक शब्द घेवन रामाक हिणयलो गेलो हे आयज आमी सगळे दोळ्यांनी पळयतात, व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दोळ्यांनी पळयतात आनी हेजो आमी सगळ्यात पयलीं निशेध करतात. ही इतली वायट खेदाची गोष्ट आसा. आयज हो गावडा समाज इतलो मुखार सरता, सरकार इतलो वाव स्कोप दिता आमकां की भारत सरकार जाल्ल्यार आमकां इतलो स्कोप मेळ्ळो आसा. एक एट्रोसिटीज एक्ट आसा जावं बाकीचे शेड्यूल ट्रायब दर्जो आसा, हे दर्ज्यांतल्यान आमकां जे मागास जे कोण आशिल्ले तितूंतल्यान आमकां मुखार हाडटात आनी हे मुखार हाडटा आसतना सरकार वेगवेगळे कायदे करतात, वेगवेगळे स्किमी आनी हितूंतल्यान आमकां वयर हाडटा आनी हितूंतल्यान आयज आमचो खुबसो विकास जालो आसा. आमचे भितर कितलेशे डॉक्टर्स आसात, एडवोकेट्स आसात, इंजिनियर्स आसात आनी आयज आमचो विकास जाता. हे सगळें चालू आसतना आयज कोण तरी परतो फाटल्यान येता आनी आमकां जातीवाचक शब्द वापरून हे गावड्या येयलो मरे, तूं पावलो मरे गावड्या, अशे सारकेले शब्द जेन्ना वापरता तेन्ना हो आमकां परतो फाटल्यान व्हरपाक सोदता काय कितें? हो सरकारी अधिकारी, सरकारी सेक्रेटरी, एक पंचायतीचो सेक्रेटरी ओन्ली वालीस म्हणून हो जेन्ना अशा पद्दतीचे शब्द घेता तेन्ना एक आमी टॅक्स पेयर आसात जावं हे सामाजीक जे लोक आसात, सार्वजनीक जे लोक आसात, हे सगळे लोकांक एक विचार करपाक जाय, हे अशें करपाक आमी ह्या लोकांक पोसतात काय कितें? हे मनशाचो आमी इतलो निशेध करतात. तेच बरोबर ह्या समाजान तेका एक सरकारी अधिकारी म्हणून रावपाचो अधिकार ना, तेच्या ताबडतोब तेजी सर्विस ती टर्मिनेट करची अशी आयज आमी मागणी केल्ली आसा. आतां आमी रिप्रेझेंटेशन आमचे शेड्यूल ट्रायब कमिशन आसा पळय तेंकां दिल्लें आसा, आमकां सीईओ सेक्रेटरी मेळ्ळो आसा आनी हे आमचे रिप्रेझेंटेशन तेजे बरोबर आमी रामान जी कंप्लेन केल्या तेच दिसा रामान राती कडेन कंप्लेन केली, रामा काणकोणकरान ती कंप्लेनीची कॉपी लायल्या. तेच दिसा रामा काणकोणकरान कंप्लेन करिना फुडें दुसरे दिसा काल गाकुवेद ह्या संस्थेन कंप्लेन केली, तेची कॉपी आमी लायल्या. आनी तरी पूण हे 24 वरां भितर तेंचे एरेस्ट जावपाक जाय आशिल्ले, 24 वरां भितर जावपाक जाय आशिल्लें, ते एरेस्ट आजून पर्यंत जायना. हेचो आमी खर निशेध करता आनी सरकारी अधिकाऱ्या कडेन आयज आमी त्या खातीर कमिशनाक पावले आनी कमिशनाक आमी परते लेटर बरयलां ताबडतोब एक्शन घेयात म्हणून. आनी आमकां सीईओ एक्झिक्युटीव ऑफिसर जो मेळ्ळो आसा, चेअरमॅन आसा तो आयज सावथ गोवा आसा म्हणून आमकां तो अवेलेबल जाले ना. तेणी सांगलां आपूण आयजूच विदीन सांजचो 5 पर्यंत आपूण तुका आपल्याक फोन कर, आपूण
डिटेल्स सांगता अशें म्हणून सांगलां आनी आपूण ताबडतोब फुडाकार घेवन ताका अरेस्ट करपा खातीर प्रयत्न करता. आयचे आयज जाता जाल्यार आयचे आयज करता. आपूण एसपी कडेन उलयता अशें आयज सीईओन सांगलेलें आसा. म्हणटकीर ही बऱ्यांतली बरी गजाल आनी तशेंच ताबडतोब तशी कारवाय तेणी करची अशें आमी मागता. एसटी कमिशनान कारवाय करची आनी ताका ताबडतोब गजाआड करचो, इन्क्वायरी करची आनी तेजे चार्जीशीट फायल करून ताका भितर ताका आमकां न्याय मेळपाक जाय. आमच्या समाजाक न्याय मेळपाक जाय. आमी मुखार सरता आसतना आमकां मुखार बसून हेजे मुखार बसून कोणी जर गावड्या आनी हें करून अशे पद्दतीन जातीवाद्य जर शब्द वापरलो आमी कसोच खबर घेवपाचो ना. आनी आयज आमचो सगळो समाज एकटीन जाल्लो आसा. ह्या विशयाचेर समाज तापलेले आसा, सगळे नेते तापलेले आसात. हितूंतल्यान आमी एकूच मागतात, सोसायटी संपूर्ण समाजा कडेन मागतात, आमी त्रास काडून खंय तरी मुखार सरतात. हे मुखार सरता आसतना आमकां अशे जातीवाचक शब्द घेवन तुमी अशें हिणू नाकात, आमकां अशे त्रास करूं नाकात. आमी वयर सरतात, कशें तरी वयर सरता. आतां शिक्षण घेतलां आमी, खंय तरी जॉब मेळोनी, बरें सामाजीक आमकां स्थान मेळोलें, इतलेंच मागतात आमी. देव बरें करूं तुमकां. हांव दिनेश जल्मी, हांव एडवायझर ह्या समिती गोमंतक गोल्ड मराठा समाज ह्या संस्थेचो हांव एडवायझर. थँक्यू. अरेस्ट करीन जाल्यार फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आमी घेतले. कारण आतांच आमकां सीओन सांगलां आपूण बेगिनात बेगीन अरेस्ट करता म्हणून. आमी तितलो विश्वास तेजेर दवरिता. कित्याक सांग पळोवया, आमी आयज पर्यंत सरकाराची वेगळी वेगळी ज्यो अधिकारिणी आसात, जी डिपार्टमेंट आसा जावं आनी कित्याक, थंय आमकां न्याय मेळना, केन्ना न्याय मेळना. कारण फॉर एक्झाम्पल आमची समाजाची जमीन सरकारान हडप केली. 2060 स्क्वेअर मिटर हांगसरली परवरीची जमीन सरकारानूच हडप केली. मागीर आमी सरकाराचेर कितलो विश्वास दवरचो हें खबर ना. म्हणटकीर आतां आमी हें जे रिप्रेझेंटेशन आसा तें एसटी कमिशनाक दिलां, गोंयच्या गोवा SC/ST कमिशनाक दिलां. तेजे बरोबर तेजी CC2 आमी रोखडीच आतां हेजी कॉपी आसा ती आमी नॅशनल कमिशनाक धाडटा. नॅशनल कमिशना कडेन आमी फॉलोअप करतले. टायम कितलो दिला तुमी? आमी ताका आज विदीन 24 आवर्स ताका अरेस्ट कर म्हणून आमी सचिवाक सांगलेलें आसा, सीओक सांगलेलें आसा. आनी तेजेर आमी इतलो विश्वास दवरिला की कारण हेच्या पयलीं कांय गोश्टी जाल्ल्यो आसात. आमकां न्याय जो जर मेळो आयज पर्यंत जर न्याय खंय तरी मेळटा जाल्यार एक आशा म्हणटा ती आमकां एक कमिशन आसा, SC/ST कमिशन आसा. नाजाल्यार आनी बाकीची कोणा कडल्यान आमी सद्या न्यायाची अपेक्षा कितली पर्यंत करप आमकां भंय दिसता. कारण आमी ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटा अगेन्स्टूच आमी कोर्टान काही जमनी खातीर केसी घातलेल्यो आसात आनी आमचो खंय तरी एकीकडे फ्लॅट पडलेलो आसा समाजाचो कोणी तरी, त्या फ्लॅट संदर्भान कंप्लेनी घातल्या. सो थंय आमकां न्याय मेळना. सरकारूय आमकां न्याय दिना तितलो. आतां हे कमिशनांतल्यान कितलो न्याय मेळटा, न्याय जर मेळना जाल्यार आमी SC/ST कमिशन दिल्ली जे आसा आमचे बसलेलें आसा, मेन बॉडी जी आसा थंय पर्यंत आमी वयतले, थंय पर्यंत आमी आवाज करतले.